पंचायत सेक्रेटरी काढले ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजन जाल्यार सगळे ऑफिसर्स घेतात तेका लागून घाई गडबड करूंक लागले तरी पूण आसतना आमची जेन्ना मिटींग जाली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लिगल टीम सगळी बसलेले तेन्ना एकूच हे केलें आमी की ते इंटरव्यू जावपाचें हायकोर्टान थ्रू बॉम्बे थंयसर की हे खंय तरी होल्डार दवरपाचें कित्याक होल्डार दवरपाचें जे म्हणजे एमडीआर जो आहा सेंट्रल जी घरां आसा ती घरां आनी तेच्या ऑर्डरी ते कोंबिदान आसा इंटरनल रोड आतां म्हणटा इंटरनल रोड 10 मीटर न्हू इंटरनल रोड सरकाराचे आसा तिके घरांतले 3 मीटर कायदो म्हणटा इंटरनल रोड 3 मीटर जाल्यार 2 मीटर सेटबॅक सोडा ह्यो कायदो म्हणटा सो एमडीआर रोड ह्यो आमकां आयज खंय तरी स्टॉप म्हणजे इम्प्लिमेंट केला तो खंय तरी रिमूव करपाची गरज आसा तेका लागून ऑलरेडी ऑनरेबल चीफान एश्युअर केला जे फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आसतले रेग्युलरायझेशन केल्लें आनी ते खंय तरी स्टॉप केलें 2014 पयलीं कोणी घरां बांदली ती खंय तरी रेग्युलरायज करची म्हणून हे ऑर्डर काडलेली सर्क्युलर काडलेले आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करताले त्या प्रमाणे आयज डिसिजन जाला म्हणजे जे ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन गव्हर्मेंट इंटरव्यू जातली तेन्ना टायम मागतले आनी टायम मागतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतला परत रेग्युलरायझेशन करपाचें आनी रेग्युलरायझेशन ते 2014 ते खंय तरी आनी एक्सटेंड करून वाडोवन ती वर्सां वाडोवन कोणाची घरां दुकानां आसात ह्यो प्रश्न टेनंटेड घरां आहात तांकां रेग्युलरायझेशन करपाचो ते एक कायदो करचो म्हणून आनी तो कायदो करता आसतना खंयच्या सरकारान कायदो करता तेन्ना इंटेलिजिबिलिटी एजी सगळे बसोन तो सारको ड्राफ्ट करचो पडटा आनी ते पर्टिक्युलर टायम लागता सो ते काम चालू आसा ऑनरेबल चीफने एश्युअर केला की 100% आमकां न्याय मेळटलो म्हणून तरी पूण आसतना हेच्या एगेन आमदार तुमकां उतार दिता ह्यो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या वयर कसो वयचो ना आनी उरलो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या परत जाता 8 ते 10 मीटराच्या वयर हो रोड चोपडे तूं केरी कडेन जावचो ना कोणाचे घर वयचें ना कोणाचे घराची इंच सुद्दां माती सुद्दां वयची ना हें काय लागता आतां सगळ्यांनी आपले ग्रिव्हन्सीस सांगले सगळ्यांनी मांडले आपले पूण बरे दिसले सगळे पंचायती इवन सगळे पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल बारीक कोण सरपंच जावं हे सगळे एकी कडेन हे प्लॅटफॉर्मार हे अवेअरनेस आनी ही एक वयर हांव सदांच भाशणां म्हणटा राजकारण इलेक्शन आसतना करचें आनी जेन्ना संकट येता तेन्ना प्रॉब्लम्स येता सगळे एक कडेन येवचे संकट प्रॉब्लम प्रत्येक एक कडेन येवं पूण डेव्हलपमेंट जाता आमच्या स्थानिक फायदो जाता तेन्ना एक कडेन येवचे तेका लागून सगळे एंटायर सगळ्या पंचायतीक 9 पंचायतीक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन कित्याक तुमी एक स्टेप आयज सगळ्यात बरें केलें आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीक थाराव घेवचो थाराव घेवन म्हाका इंटिमेट करचें आमी सगळे जाण एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन या इन्क्लुडींग झॅक्टीज आहा मागीर जे आमचो आमदार आहा सगळे या दिवया आनी हो जो आमी एमडीआर रोड लायला तो ओडीआर करपाक प्रपोजल दिवपाचो एमडीआर रोड रिमूव जावप खरें गरजेचें आहा कित्याक आयज आमी कितले वेळ सांबाळूंक शकता म्हणजे आतां ऑनरेबल म्हाजी आमदार म्हणटा की त्या टायमाचेर एक 5 स्टार हॉटेल आनी तो हॉटेलाक रेगुलेशन काडलें आनी ऑर्डिनन्स पास करून सेक्रेटरान ते रिमूव केले आनी ते खंयचे सरकार आसले ते सगळ्यांक खबर आसा आनी ते जर ते स्वता हांवें हे सेवेन काडले म्हाजे खूब आरोपूय जाल्ले तेच्या फर्स्ट एक्झामिनेशनाक जेन्ना आमच्या धर्माला गिरकावाड्याचे प्रसंग येयलो त्या टायमाचेर आनी इतले हिशोब करता ऑनरेबल चीफ क्लियर मेसेज तुमकां दिल्या भिवपाची गरज ना तुमची घरां कोणूच आतां वचना तुमकां प्रोटेक्ट करपाचो पूर्ण प्रयत्न जातलो जशें आमी धर्माला सकयल कडेन गिरकावाड केल्या तेंचे व्हडलो संकट येयलो हायकोर्टान ऑर्डर पास केली तरी पूण हे सरकारान खंय तरी इंटरव्यू जावन सगळ्यांक सांबाळ्ळें आयज कितें सांबाळ्ळें आयज कितें सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें तशेंच आयज जो एमडीआर कोड जाला तो डिनोटिफाय करून सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें सगळ्यांक सांबाळलें परत एकदा अभिनंदन तुमचे सगळे एकी कडेन येयल्यात आनी अशेंच एकजुटीन रावन म्हाजे बद्दल सगळे कार्य एक आमी एक लेटर धाडलेले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रोड्सा की तुमी आमकां ह्या दाखोवचें आमी खंय तरी पळवाट काडटा की तुमी दाखया तुमी आमकां प्लान दिवंक ना आमी कसो वेचचो की रोड
सेंटर खंय आगो जाल्यार त्या PWD डिपार्टमेंटान एक आमकां सिंपल लेटर दिला. कितें दिला? सेंटर लायनी कडल्यान 12.5 मीटर सेटबॅक तेंच्यांनी आपले हात पुसले. आतां परत आमच्या कोर्टांत गो कोणाच्या पंचायतीच्या आमी कितें करचें? सेक्रेटरी म्हणटा आपणाक क्लियर धडधडीत लेटर दिला. सो हे सगळे गोष्टी आसात. आयज तो 25 मीटर प्रपोज रोड आसा खरोच गरजेचो आसा? खंयच्या पंचायतीक अशें प्रपोजल सरकारा कडेन दिल्लो आसा? त्या टायमार ज्या टायमार जो प्रपोज जाल्लो त्या टायमार खंयच्या पंचायतीक दिल्लो आसा? म्हाका दिसता एकाय पंचायतीक दिल्लो ना. खंयच्या ग्रामस्थाची मागणी आसा? पयलीं 3 मीटर रोड आसलो, मागीर 6 मीटर जालो, मागीर 8 मीटर जालो. आतां ज्या ज्या जाग्यार म्हाका दिसता चोपडे टू केरी पर्यंत जो एक्विजिशन जाला ज्या जाग्यार मेळटा थंय एक्विजिशन जाता. आयज आतां नुकतेंच आमच्या शब्दरान सांगला तशें जेन्ना रोड जेन्ना एक्विजिशन जाता त्या PWD डिपार्टमेंटाची एक जबाबदारी आसता. तेंच्यांनी प्रत्येक ज्या एक्विजिशन जाल्ल्या रोडाचेर ज्या फोर्टेनाचेर नांव आपलें घालचें गरजेचें आसता. जेन्ना जो कोण ओनर आसता लँडलॉर्ड आसता खंयच्या डिपार्टमेंटान वयता आपले स्ट्रक्चर रेगुलरायज किंवा बांदपाक वयता त्या टायमार डिपार्टमेंट क्लियरली ताका NOC दिता. कित्याक थंयसर PWD म्हणून मेन्शन केल्लें आसना. जेन्ना अशें रोड वायटिंगेच्या टायमार इश्यू येता त्या टायमार सरकारानूय सुद्दां परमिशन दिल्लें आसा. सरकारानूय तुका रेगुलरायज केलेलें आसा स्ट्रक्चर. त्या स्ट्रक्चराचेर सुद्दां आयज ह्या ऑर्डरी प्रमाणे इन्स्पेक्शन केलें वता. सो आयज आमकां जेन्ना विशय आमच्या पर्यंत येयलो हांव आनी म्हाजो पंच कलीग आमी सिटी ना हो लोड सिटीक वचना. जेका कोणाक 25 मीटर रोड जाय ज्या ज्या बिल्डरांनी जागो घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आपापल्या सुवातीन ज्या ज्या डोंगर भागाचेर सुवात घेतलेली आहा त्या डोंगर भागासून 25 मीटर रोड व्हरचो आनी आमच्या ह्या लोकलांक न्याय दिवचो. आमच्या आदरणीय जे भाई आरोलकर ह्या गोष्टीक फुडाकार घेवपाची गरज आसा. हांव एक्स सरपंच प्रशांत बाळा नायक सदैव तेंच्या बरोबर आसतलो ह्या कामाक. लोकलांक आमकां न्याय दियात आमी तुमच्या बरोबर आसा. हांव माझे आमदार दयानंद भाई सोपटे हे एक भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते आसा तेंचे कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता की म्हाका दिसता आमचे सगळे ते पंचायती ह्या कामाक लागून सदैव तेंच्या बरोबर आसतले. आयज म्हाका दिसता मॅक्झिमम पंच मेंबर सरपंच एक्स सरपंच हांगा उपस्थित आसा तांकां आपल्या लोकलांची काळजी आसा. आनी ह्या गोष्टीक खरोखरच हे राजकारण विसरून आयज सगळ्या पक्षाचे जे पदाधिकारी हांगा आसात कारण एकच आमचो आमी एक वड जावन आमच्या मांद्रे मतदारसंघातले जे जे आमचे जे ल्हान ल्हान जे गाडे घालून बसल्यात जे पोंड आसा तांकां आयज वाचोवपाची गरज आसा. ना जर हे शक्य जायना जाल्यार सरकारान पयलीं तांकां नोकरी दिवचे. तांकां खंय तरी तेंचे पोट चलपाक जाय ते पयलीं वेवस्था करपाची आनी त्याच्या नंतर ही इन्स्पेक्शन करपाक लावपाचें. आफोला बद्दल समितीचे हांव स्थापना आसा ती तशीच दवरून ताचेर कांय कारवाई न करता आमकां खंय तरी हातूंतसून सुटका करून दिवपाची. दुसरो विचार आसा आमचो मुख्य रस्ते जेचे एक्झिस्टिंग जे रोड एक्झिस्टिंग आसा 8 ते 10 मीटर ते तशेंच दवरपाचे. हातूंत न्हय आत्तां जेन्ना दाबोळकारान वाचले तेन्ना आमचे जे इंटरनल रोड्स आसा ताची खंय तरी 10 ते 15 मीटर वीथ आयोजीत केल्या ती न करता जे 5 ते 6 मीटर आसा ताची वीथ तितलीच दवरपाची अशी मागणी करता. आमचे पारंपारीक जी घरां आसा जी अनऑथोरायज घरां आमच्या शेतान आसा किंवा भाडेकारा कडसून जी जागा विकत घेतलेली आसा तातूंत आसा ती अनऑथोरायज घरां खंय तरी ऑथोरायज करपाची सरकारा कडेन आमी मागणी करता. आनी जे सर्वेक्षण चालू केला ते सर्वेक्षण सरकारान खंय तरी त्वरीत बंद करून ह्या गोरगरीब जनतेचो विचार करचो अशी आमची मागणी आसा. आनी शेवटचो आयचो विशय मुद्दाम जेका आमी ही बैठक आपयले तो म्हणजे MDR 17, 18, 19 हे 3 MDR मांद्रे मतदारसंघात आसा. ताची जी वीथ रिजनल बँक 2021 जी दाखयल्या 21 मीटर ती त्वरीत डिनोटिफाय करून आमच्या ह्या गोंयकार जनतेक तांणी न्याय दिवपाचो अशी हांव सरकारा कडेन अपेक्षा करता. दुकानां बांदल्यात नोकरी ना म्हणून खंय तरी परत बँकेचेर बी काडून धंदोय सुरू केल्लो आसा. म्हणजे बांदपाकय लोन
धंदो सुरू करपाक येयलो हे जेन्ना आमी करता तेन्ना हे 25 मीटर रस्तो फ्रॉम सेंटर 12.5 म्हणजे 25 मीटर MDR आमकां MDR 17 लागता, MDR 18 लागता, MDR 19 लागता आणि तिनूय जर आमी जर पळयलें म्हणजे म्हणजे चोपड्या पासून केरी, हरमल पासून वाया कोरगांव पेडणे वाया पारसे आगोडा मोर्जे पर्यंत हे जे आसात ते प्रत्येक रोडाचेर लोकांची घरांय आसात, आस्थापनाय आसात. म्हणून हांवें एकच सांगता हे आपल्या पुरते आमी रवया नाका, पण तेन्ना कितें सांगता तांच्यांनी ते मुद्दाम सांगता की हांवें सजेस्ट केलें ह्या 25 मीटर रस्त्याची सद्या गरज ना, पण ताच्यानी एक म्हटलें जेन्ना हांवें ताका सुचयलें ज्या जाग्यार एक्झिस्टिंग रोड आसा आणि एक्झिस्टिंग रोडाच्या दोनूय सायडीन ज्या जाग्यार 1 मीटर जर आमी वाडोवंक शकता जाल्यार 10 जर आसलो जाल्यार 12 मीटर जातलो, 8 जर आसलो तो 10 मीटर जातलो, कदाचित 7 मीटर आसलो तो 9 मीटर जातलो. आणि हे करता आसतना सुद्दां कोणाच्याच आसतना दुकानान वचून घराक असो हात लावचे ना. एक सांगता एक जश्यो गोष्टीची सुरवात आमी केल्ली आसा हे आदरणीय सीएमान सांगलेले आसा, पण जो पर्यंत हो विषय आमी प्रत्यक्षान प्रामुख्यान सिरियसली सीएमा पर्यंत पावयना तो पर्यंत सीएमाकय तितके सिरियसनेस घेवचे ना. त्या भागाचे आमदार जी हारोकर बाब आसा तांकां कदाचित खबर नसली म्हणजे एक गोष्ट अशी जाल्ली की एक हांव नांव घेयना, नांव घेवप बरोबर नाही, पण एक वेगळा विषय ना, पण डेफिनेटली एक गोष्ट तांकां करपाची हांव रिपीट करता ठराव ज्या ज्या पंचायतींनी ह्या बाबतीत घेतल्यात आजय हांगा सगळे जो ठरावय कमी आमी घेतले पासय करतले तो ठराव अलॉंग विथ ऑल द रेग्युलेशन पास इन व्हेरियस पंचायत त्याची कॉपी आम्ही जास्तीत जास्त बेगीन घेऊन सीएमाकडे पोहोचले. सीएमाकडे आज वेगवेगळे होते आपली कारणे ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मांद्रे असेल मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जो मांडले तर त्यांच्यापर्यंत लेखी पावपाची गरज आसा आणि हे सगळे कसं असतात. आय कॅन अश्युअर यू वन थिंग हांव तुका एक वचन दिता आज सगळ्यांना ही जी सभा जी आसा ही सभा त्यांनी म्हटलं तशी पर्टिक्युलर पंचायत किंवा पर्टिक्युलर व्यक्ती खातीर ना. हांव ह्या भागाचो 2 कोटी आमदार जाल्लो आसा, ह्या लोकांची गाराणी म्हाका खबर आसा, अडचणी खबर आसा, बेकार लोक ज्या पद्दतीन जॉबा खातीर धडपडटा जॉब मेळना हाच्या खातीर तेन्ना स्वताचो व्यवसाय बँकाचो लोन करता अशी गोष्टी म्हाका खबर आसा. पूण हांव तुका एकच सांगता जेन्ना जेन्ना हो विशय घेवन तुमी वतले तेन्ना तेन्ना म्हाजो संपूर्ण सपोर्ट तुमकां आसतलो. एक गोष्ट आमकां सिरियसली घेवपाची गरज आसा ती सुद्दां जास्तीत जास्त जाता तितले बेगीन आमकां करपाची गरज आसा. आयोजक जे आहात ते सुशिक्षीत आहात, तांकां वेगळ्या पद्धतीन सांगपाची गरज ना, पण नक्कीच ही गोष्ट सगळ्यांनी मिळून करया. कोण तरी एखादो जो फुडें सरलो आनी आमी फाटल्यान पळयतले अशें जावचें ना. सगळ्यांनी एक काम आपलें आसा, आपले जरी कदाचित नसत जाल्यार ते शॉप कोणाचे तरी सगळ्यांचे आसतले आनी कोणाचे आसतले म्हणजे आपलेच कोणाचे तरी आसतले. एक गोष्ट करपाची गरज आसा हे नक्कीच तुमी करतले अशें आशा बाळगता. ह्या ऑर्डरीचेर एक्चुअली लॉ रायट न्ही आसा कारण हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक आमी तांकां रिस्पेक्ट करता. सो त्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे सगळ्या पंचायतीक एक आदेश दिला की ज्या पद्दतीन इलिगल स्ट्रक्चर जावं रोड सायडीन जे कितें आसा सराक सांगता तशें आमी पीडब्ल्यूडीक जायत्या टायमार केलें. एक्चुअली अशें म्हणणें आसा की जे एमडीआर रस्तो 25 मीटर जावं 10 मीटर आमच्या भितरल्या लोकां कडेन कोणा कडेन लायटा ना. एमडीआर 25 मीटराची खरीच गरज ना कारण हांव आमदार आसा ताका रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटा पर्यंत वचून सांगचें कारण ज्या पद्दतीचे रस्ते आमकां आसात आमी मान्य करता की मांद्र्याक जेन्ना तर मोबायल रोड जाले तेन्ना आमी डेव्हलप जाता आमकां टुरिस्ट आसा सगळे गोष्टी आसा. हेजो अर्थ असो न्हू की जेन्ना सरकार आमकां म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय जाता तेन्ना रस्त्याच्या तिकेची शोभा आसा ती फाल्यां जर म्हणपाक गेली जाल्यार आमी स्वताच्या पांयार कशें उबे रावतलो हो एक प्रश्न येता. सो हांव निशेध करता कारण एमडीआर रस्तो आमकां 25 मीटराचो खंयच गरज ना. ज्या जाग्यार जेन्युअन आसा आमी हें मानतात ज्या जाग्यार जर जेन्युअन आसा की खरोच रस्तो आसा जर त्या रस्त्यार कोण जर एग्जिक्युशनान भितर पावला
जाल्यार तेणी आपूण म्हणून ते काडचे. कारण आमी अशें म्हणू शकना की सरकार रस्तो व्हडलो करतलो आनी सगळ्याक सोपा वाटयतलो हो प्रश्न आमी आयज हांगा जमल्या. कारण मेजर जे लोक आमच्या भितर आसा आमकां 25 मिटर रस्तो नाका, 15 मिटरय रस्त्याची गरज ना. जर 8 ते 10 मिटराची रस्तो जर जाता जाल्यार त्या रस्त्याक आमचो मोर्जे गांवांत तरी मान्य करता की 8 ते 10 मिटराचो रस्तो गरज आसा. कारण दोन प्रॉपर व्हेहिकल वचोंक जाय. पूण कंपेरेटिव्ह जो आतां आमी मांद्रेसून आरंभोल येता ते 10 मिटर रस्तो सुद्दां करप आयच्या परिस्थितींत तो सुटेबल ना. कारण ज्या लोकांनी रस्त्याच्या देखीक दोनाय सायडीन जी शॉपां आसात त्या शॉपांक कशें सरकार ऑनरेबल एमएलए कडेन रिक्वेस्ट करता. तशेंच माजी आमदार जे जनरल सेक्रेटरी आसा बीजेपी पार्टीचो, कारण गोंयांत बीजेपी पार्टीचो सरकार आसा, तेंच्यांनी सरकारा पर्यंत व्हरचो, तांकां सांगचें की लोकांची जी परिस्थिती आयज आसा, कारण जेन्युअन जर एक शॉप जावं एक घर बांदतलो जाल्यार कितली मेहनत घेवची पडटा ती तुमकां सांगपाची गरज ना. कारण जे लोक आमचे मेहनत करून आयज खंय तरी वयर सरतात तांकां तुमी जर दाखोवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार ताका आमचो सपोर्ट आसना. हांव ह्या सगळ्यांक स्पेशली जेन्ना संतोष कोरकर आनी सुकानंद म्हाजे कडेन येयले तांकां सांगलें की आमचो हेचो मोर्जे सरपंच आनी मोर्जे गांवांचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. कारण आमच्या गांवांनी सेम प्रॉब्लम आसा. जे एमडीआर रस्ते खंयच्याच लोकांक एमडीआर 25 मिटर नाका. तो एमडीआर रस्तो जर कोणी प्रॉपर्टी विकला जावं भायलो कोण तरी पास करून हाडटा जाल्यार तेंच्या खातीर जर रस्तो जाता तितून लोकलांक कांय फायदो ना. मॅक्सिमम 8 ते 10 मिटर रस्ते म्हाज्या सायडीन जर हांव वेलकम करता सरकाराक मानता की ऑनरेबल एमएलए जी ऑर्डर आतां सांगला की 13 तारखेक जी ऑर्डर आसा तेजेर एक एटलिस्ट नोटिफिकेशन हाडचें. ज्या पद्दतीन पेडी बिल्डरांची घरां आसा ताका एक टायम दिवचो की ते रेग्युलरायज करप. कारण आमच्या मांद्र्यान स्पेशली भाटकारांचो इश्यू आसा. हांव मोर्जेंतल्यान सांगता स्पेशली मोर्जेंत चडशे भाटकार आसात तेंची घरां आसात तेंचे कडेन आयज पासून घरांची सेंद्रीट ना, ऑर्डर ना. तर सरकारान आतां 3 दिसांनी जो पंचायतीक आमच्या नोटिफिकेशन हाडला म्हणजे 3 दिसांनी रेग्युलरायज करपाक हाडला तसोच आमकां थोडो टायम दिवचो की आमी ते ती सगळीं घरां रेग्युलरायज जाता तितली घरां आमी रेग्युलरायज करपाचो प्रयत्न करतले. सो म्हाका जेन्ना ग्रुप दिसता हाका आमोद करून प्रॉब्लम केला बद्दल तेंचे देव बरें करूं. जागृत नागरिक समिती मांद्रे हे जाहीर ठराव देत आहे की एमडीआर 18 व अलाइड रोड्स ज्यात चोपडे टू केरी या मार्गातील जो आदेश पंचायत व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे त्या ठरावाची कार्यवाही न करण्याची ठराव तसेच होणारे सर्वेक्षण ताबडतोब बंद करण्याचा ठराव या आजच्या सभेत शनिवार 7 जून 2025 रोजी आम्ही घेत आहोत. या ठरावात सर्वांनी हात उंचावून पाठिंबा द्यावा अशी विनंती करतो. आमचे ते अवेअरनेसात जी गर्दी निर्माण झाल्या त्यांचं खरेंच अभिनंदन करतो. म्हाका दिसता की प्रत्येक घराघरात हो प्रॉब्लेम तांकां खबर आसा की हे अशें घरांत जाल्यार आमचें कितें जातलें. ही सुरवात केवळ एमडीआरान जाल्या. त्याच बरोबर आमकां इलिगल घरांचेरय आसा आनी ते सगळे जर स्टॉप जातलो जाल्यार आमकां प्रत्येकाक सगळ्यांक अवेअर करपाची गरज आसा. ही फक्त सुरवात आसा. आता जे कितें घडटा पळय ते फुडें आमकां अशेंच ऑपरेट करून आमकां स्टॉप करचें पडटलें. ते शिवाय ताका पर्याय ना. आनी ते करता आसतना प्रत्येकान तेचे एडवांटेजीस डिसएडवांटेज पळोवनूच करचें पडटलें. आमचे रस्त्याचे धंदे आमची घरां ही आयज जावंक ना. ही गेली कितले वर्सांची घरां आसात. म्हाका दिसता रस्ते बाकी जाला जाल्यार घरां पयली अशी सुद्दां स्टेट आसा. आनी ते आतां तांकां दिसता की ते रस्ते व्हडले जावचे. तांकां रस्ते जाय जाल्यार तेंच्यांनी खूब वाटो आसात ज्या कडेन तेंच्यांनी रस्ते करून घेतात. आयज खूब कडेन पळयतात आमी दर्या सायडीन सुद्दां रोड काडून बरे भाशेन ते ट्रॅव्हलिंगाक यूज केल्ले जाता पळयतात. खूब बरें बरें विजन घेवन काम करपाची गरज आसा ते करूं येता. हे 25 आसा ते कमी आसा ते वाडोवन खंय काम करूंक मेळचें जावचें ना. ताका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी जे आसा ते रोड मेंटेन करचे. जे आतां सद्या त्या रस्त्यांची जर परिस्थिती पळयली जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे रोड जे तेंच्यांनी आतां फुडें करूंक सोदता
ते तसेच मेंटेन जावचे आता पायपलाईन घातल्या ते रस्ते कंप्लीट जावना लोकांच्या ताका इतले खड्डे पडले की एक एक ठिकाणी एक एक मिटर सकयल गेल्ले आसात तेचेर पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आसा हायकोर्टान आदरणीय हायकोर्टान तेचेर तेंकां डायरेक्शन गव्हर्मेंटाक दिवपाचें आनी ते रोड पयलीं सगळे सारके जातात ते पळोवपाची गरज आसा हे सगळें सांगता आसतना म्हाका दिसता की सरकाराक खूब ह्या हेचेर विचारपूर्वक सगळीं डिसिजनां घेवचीं आसात कित्याक हे सगळें गोंया पुरते उरतले हे फक्त आमच्या हरमल किंवा पेडण्या पुरते ना ताका लागून म्हाका सरकाराक परत एकदा विनंती करपाक दिसता की हे जे कितें आसा पळय तें आसा तशेंच मेंटेन करपाचें कोणाचेंच कांय वाडोवपाची गरज ना सगळें आसा तें मेंटेन करपाचें आनी ते सगळें व्यवस्थीत कशें उरतले ते पळोवपाचें जीं घरां आसात ती रेग्युलरायज करपाची खूब अशें आसा ताका खूब जाणांची खूब वर्सां पयलींची घरां आसात ती रेग्युलरायज जाली जाल्यार ताचो रेवेन्यू मेळटलो तेंय फायदो जातलो सरकाराक तें पळोवचें आनी हे सगळे जे लोकांचे जे आतां लोकांक भेटटायतात ते बंद करचे कळ्ळें इतलेंच सांगून हांव Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.